आमच्या फाटलें स्वप्न आसलें की आमची काणकोणची म्युनिसिपालिटीची बिल्डिंग ही बरी सुसज्जीत जावची, बरी सुंदर जावची आणि हें स्वप्न साकार करता आसतना आज आमकां खरें जर अभिमानान जर हे सांगपाचें जाय जाल्यार आमचो काणकोणचो धडाडीचो आणि विजनरी आमदार बाब इजो फेर्नांडीस। जेन्ना आमचो आमदार बीजेपीक आयलो आणि तेजे नंतर जेन्ना फर्स्ट टाइम तो आमच्या म्युनिसिपालिटीक आमच्या मिनिस्टराक घेवन आयलो मिलिंद नायकाक आणि आमचे DMA डॉक्टर तारीक तोमासाक, आणि तेन्ना आमच्या आमदारान आमचे कडेन विचारले बाबा तुमच्यो म्युनिसिपालिटीच्यो कितें कितें समस्या आसात त्यो। तेन्ना आमी सगळे कावन्सिलरांनी आमचे चेअरपर्सन, डेप्युटी चेअरपर्सन आणि आमची जी म्युनिसिपालिटीची जी गाराणी आसात, जे आमचे प्रकल्प आसात, जे पायपलायनी आसात, ते आमी आमच्या आमदाराच्या मार्फत आमच्या मंत्र्यांक कळयले आणि ह्या प्रकल्पाक जे जे कामां ज्यो त्रुटी आसल्यो त्यो सगळ्यो हे करपाक आमच्या आमदारान सामकें मोलाचें योगदान आसा। तेन्ना काणकोणकारांनी हो धडाडीचो आमदार जो आसा तेणे आपली धडाडी दाखोवन दिल्ली आसा। काणकोणकारांचे कितलेशेच वर्सांचे स्वप्न आज साकार जाल्ले आसा। आमचे काणकोणचे लोक शिक्षीत आसात, तशेंच समजूतदार, कसल्याय उदरगतीच्या कार्याक ते सदांच फुडें आसतात। आमच्या काणकोणकाराच्या सहकार्यान काणकोणाक एक दीस उदरगतीच्या नकाशाचेर पावतलो हातून मात्तूय दुबाव ना। सरकारच्या आणि आमच्या आमदाराच्या सहकार्यान आमची चडशी उदरगतीची कामां पूर्ण जाल्ली आसात आणि जी कामां उरलात ती बेगींतल्या बेगीन पूर्ण जातली अशी म्हाका हांव खात्रीन सांगपाक सोदतां। म्हाका गोड उड आसा, हांव इलेक्शनाक भोंवता आसतना बाब दिलीप केकरो म्हाजे बारा भोंवतालो, तेणें सांगलें इजदर बाब एक पूण एक इमारत करून दाखय तुज्या 5 वर्सांक। हांवें म्हणलें निवडून येवं दी पयलो। म्हाका उडास आहलें हिंगा एक पाटी आदलो अर्बन मिनिस्टर बाब फ्रांसीस जोसू आयिल्लो आनी तेन्ना मातशी हिंगा गडबड जाल्ली प्लॅनिंग पॉयंटाची। म्हाका गोड उडास आहलो, हांव ओगीत रावलो, पूण आयज तें म्हाका दिलीपाचें उतर घेवन बाब मिलिंदाक पयलो हाडचो पडलो हिंगा सांगपाक की बाबा अशी अशी अडचण आसा, आमची फायनान्शियल क्रंच आसा सरकाराक, तरी आसतना आमकां हे इमारत बांदिल्ली जाय। आनी दुसऱ्योय वस्तू हांवें तेजे मदें घातलेल्यो। म्हाका एक अभिमानान सांगून दिसता जायते ते कडेन हांवें प्रॉब्लेम घातलेले, 90% प्रॉब्लेम बाब मिलिंदान आयज म्हाजे सक्सेसफूल केले ह्या मतदारसंघात, ह्या काणकोण। तुमच्या आशिर्वादान आमी सगळे एक एक पावंडो वयर वयता, जावं कावन्सिलर जावं, आमदार जावं, मंत्री जावं। आनी जेन्ना आमी आमदार मंत्री सरकारान आसता तेन्ना तुमकां जाय ते जावपाक जाय आनी तुमकां आमकां जाय ते जावपाक आमचे ऑफिसर आसता। ताका लागून बरे ऑफिसर कोण आसता तेंचे आमी सदांच तोखणाय करपाक जाय। आयज हे 2 प्रकल्पाचें उद्घाटन आमी केलें आनी कोणाचें जे ऑब्जेक्शन कोणाचें आसलेलें म्हणटा पळय तें ऑब्जेक्शन आसूंकूय जाय, आमकांय कळूंक जाय आमचें कितें चुकता जाल्यार। तें कळ्ळें उपरांत आमी तुमच्या पासून कितें कारण कितें करेक्शन आहा जाल्यार तें करपाक आमी रेडी आहा। तेणें सांगलां आपल्या भाशणांत आनी आमकां जर तें समजून दिलें बाबा अशें अशें आहा जाल्यार कितें चेंजीस आहा आनी कितें म्हणजे तुका समज परत रिवायज करून कितें घालपाक जाय, आमचे सगळे ऑफिसर बरे ऑफिसर तुमच्या कडल्यान घालतले। कारण हो प्रोजेक्ट हे सीट आमचें हे परमनंट आसना, परमनंट काय ना, आयज हांव आहा फाल्यां आनी कोण आसतलो, कोण आसतलो, पण इन जनरल सगळे पब्लीक सदांच आहा। त्या लोकांच्या सोयी खातीर आमी प्रोजेक्ट करता, ते लोकांच्या तांकां लागून आमी केल्लें काम हांगा वर्सान वर्सां उरतलें।